लायटीच्या खांब्यावयले केबल कातरचे न्ही म्हूण वीज खात्याक निर्देश दिवचे म्हूण केबल ऑपरेटर कोर्टात पावले. मात शुक्रारा वीज खात्याची कारवाय सुरूच आशिल्ली. मडगांव कारवाय करून विजेच्या खांब्यावयले केबल तोडले. कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्ये म्हणटा एका खांब्यार खंय 101 केबल आशिल्ले. खांबे पडपाक पाविल्ले. सर तुम्ही आयज मारगांव हांगासर तुमी केबल आशिल्ली लास्ट टायम तुमी पणजे हांगासर कट केल्ले. ते म्हाका 2-3 पोलाचे ते कंप्लेनी आयल्ल्यो ती स्टॅबिलिटी चॅक करपाक गेलो ते स्टेबल पोल पडपाक शकताले. ते पोल इतले केबल ताजेर बांदलेले की ताजी कॅरिंग कॅपॅसिटी काबार जाल्ली. ताजेर अराउंड 100 केबल्स आशिल्ले. तर ते केबल 100 केबल्स बीन बांदून ताजेर बंच केबल आशिल्ले सगळे आशिल्ले आनी तो खांबो पडत जाल्यार इट वॉज म्हणजे सेफ्टीक प्रॉब्लम आशिल्लो तो लोकांचे. सो वी हॅव रिमूव्ड दीस 4 पोल्स 4 केबल्स फ्रॉम दीस पोल्स. सो आनी खंय तुमी आमकां कोणें पळय पात्रांव पोल समज जर तो वीक आसा हय 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 आणि ताजेर हॅप हॅझर्डली जर ते बांदलेले आसत जाल्यार वी विल रिमूव्ह ते. वी कॅनॉट प्ले विथ द लायफ ऑफ द सिटीजन ऑर आवर कस्टमर्स. फाल्यां आमचेर येतलो तो पोल पडलो जाल्यार आमचेर येतलो. एज पर स्टॅबिलिटी तांणी आमचे कडल्यान एनओसी बीन काय घेवंक ना. म्हणून आमकां इतले ते बांदलेले आशिल्ले ते चड बांदलेले आसा सगळ्यांचे. सो कितें आसा ते आमी हे समज कोणाची कंप्लेंट आशिल्ली म्हजे कडेन ती कंप्लेनाक लागून आमी ते क्लियर केला. ओके. सो बाकीच्यांक तुमी अजून हाडला म्हणजे 31 तारखेर ताका टायम दिता सर. हय तांकां हे पूण जे पोल पळय आमकां कंप्लेन येत आपल्याचेर आनी ते आमकां जर दिसत ते पोल सामके डेंजरस हेतून स्थितीन आसा म्हणून जाल्यार वी वील आमी ताजे पयतले आमी 1 तारखेक रावचे ना. 1 तारखेकूय रावचे ना आमी पयलीं क्लियर करतले. कित्याक तो पोल पडलो जाल्यार इट वील कम ऑन अस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.